नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज विशय आसा तो मायनिंगाचो. गोंयची अर्थवेवस्था सद्याक अशें मोडनाचेर आसा की ती मोडून पडली ती सोडूनच दियात. आज खावपा जेवपाचे वांदे जावपाची परिस्थिती आसा. सरकारा कडेन पयसो ना, जॉब क्रायसीस तयार जायत आसात, टुरिजम बंद पडला, एंटायर हॉस्पिटॅलिटी सॅक्टर बंद पडला आनी अशा परिस्थिती भितर जे मायनींग बंद पडिल्लें फाटलीं कितलींशींच वर्सां तें जर आतां ताकतिकेन जर सुरू जायना जाल्यार किती प्रसंग येत राज्याचेर हें कोणूच सांगूंक नजो आनी ताजें चिंतप सुद्दां म्हाका चिंतल्यार सुद्दां भंय दिसता अशी परिस्थिती आसा. ह्या विशयाचेर उलोवपाक आमचे बरोबर आसात गोवा मायनींग पिपल्स फ्रंटाचे पुती गांवकर. पुती बाब, वेलकम टू द शो. हांव सगळ्यांत पयलीं एकच गजाल म्हणटा की लॉकडावन बी म्हणटा ती गजाल दिसता म्हाका मायनींग एरियेंतली लोकां खातीर नवी न्ही. 2012 सावन लॉकडावन चालू, लॉकडावन बंद अश्यो आमी कितल्योश्योच गजाली पळयल्यात. पण हो जेन्ना आतां लॉकडावन सुरू जाला तुमकां फरक कितें दिसता आनी ह्या लॉकडावनांतल्यान भायर कसं सरपाचें? हो जो लॉकडाऊन आसा तो लोकांक आता रियल कळला की लॉकडाऊन म्हटल्यार कितें. आणि गोंयची इकॉनॉमी जी आसली ती पयलीं कळटालीच, पूण आता चड लक्षांत येवपाक लागल्या की जर मायनिंग सेक्टर आणि टुरिझम सेक्टर जो आसा तो जर सुरू जायना जायत जाल्यार गोंयची इकॉनॉमी झिरो नेगेटिव्ह वयतली आणि आम्ही कॉपर जातले. म्हणजे आमच्याकडे पयशे जातचे ना सरकार चलोवपाक किंवा हांगा बाकीच्यो व्यवस्था आमकां दिवपाक. एक जेन्ना आज तुमी ह्या गजाली कडेन पळयता विशया कडेन सगळे जाण म्हणटात मायनींग ताकतिकेन सुरू जावचें. जनरल लोकांच्या अंडरस्टँडिंगा खातीर मायनींग जर सुरू जालें जाल्यार गोंयचे लोक आनी गोंयची अर्थवेवस्था हांकां कितें आनी कितलो फायदो जातलो? पहिली गोष्ट म्हटल्यार गोंयची जी इकॉनॉमी आसा पार्टिक्युलरली 7-8 तालुक्यांची ही इकॉनॉमी टोटली मायनिंगाचेर पयलीं पासून आशिल्ली. म्हणजे आज पर्यंत जे आता भुरगे शिकल्यात ज्यांचे अपलिफ्टिंग जाला म्हणजे इकॉनॉमिकली अपलिफ्टिंग ज्यांचे जाला त्या एरियेतल्या लोकांचे ते केवळ मायनिंग लागूनच जाला, एग्रीकल्चर लागून केन्ना जावंक ना. आणि इंडस्ट्री खंयच्यो ना. संजीवनी सारखी इंडस्ट्री जी हेका एग्रीकल्चर हेका ती सुद्धा बंद करून दवरली आजच्या सरकारान. आणि तेका लागून मायनिंगचो इम्पॅक्ट हो जो आसतलो तो सगळ्यांक रोजगार मेळटलो. म्हणजे आता साधे उदाहरण घ्यात की रिसेंटली जो मायनिंग ट्रान्सपोर्ट वोर सुरू जालो, काहीतरी ऍक्टिव्हिटी सुरू जाल्यो, थोडे तरी अर्निंग येवपाक सुरू जालें. तर तशें मायनिंग जर एकदा सुरू जायत जाल्यार गोंयचे पर डे टर्न ओव्हर जो आसा तो बाकी सगळ्या ऍक्टिव्हिटी पेक्षा मायनिंग ऍक्टिव्हिटीचो टर्न ओव्हर चड आसता. एम्प्लॉयमेंट चड आसत कारण तातूंत ट्रक इन्वॉल्व आसत, मशिनरी आसत, बाकीचे एलायड इंडस्ट्री आसत, त्याचो टर्न ओव्हर चड आसा. म्हणजे डायरेक्ट इंडस्ट्रीचेर डिपेंडंट अदर एन्सिलरी युनिट आसात ते चड आसात. तुम्ही कितें म्हणटात की आज टुरिजम परत सुरू करप आमच्या हातांत ना. तातूंत व्हायरस आसा, हेल्थ सिच्युएशन आसा, पण मायनिंग म्हणटात की तुमी सुरू करप आमच्या हातांत आसा, तें आमी सुरू करपाक जाय. आम्ही सुरू करू शकता आणि तातूंत कोविडाचो प्रश्नच येना. कारण मायनिंग एरियाज आता जी ज्या म्हणजे जे आमचे लोक आसात चडशे आउटसायडर कोण ना, लोकलच चडशे लोक आसात. जे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आशिल्ले ते ऑलरेडी गेले 2012-13. आता सुद्धा जे ऍक्टिव्हिटी चालू आसा ते आमचेच लोक करतात. सो एक गजाल जो प्रश्न सामको इम्पॉर्टंट येता तो म्हळ्यार मायनिंग सुरू कशी करप. आणि गोंया भितर आमगेले एक्सपर्ट आमचे खूब आसात वेगवेगळे पर्याय दिवपी. सो पण तुमकां ऑलरेडी एक्सेप्ट केल्ले आसा, गव्हर्नमेंटान एक्सेप्ट केल्ले आसा, सीएमान एक्सेप्ट केल्ले आसा, गव्हर्नरान आमचे एक्सेप्ट केल्ले आसा की जर छोटेसे जर स्मॉल अमेंडमेंट करीत जाल्यार 2037 पर्यंत मायन चालू जावंक शकता. सुप्रीम कोर्टात त्या दिसा लास्ट हियरिंग आशिल्ले त्या वेळार अशेंच आसले की सेंट्रल गव्हर्नमेंटान कन्सेंट दिले 2037 ओवरली अक्रॉस द बार आणि ते सुरू जावपाची शक्यता आशिल्ली. हे इतली जेन्ना काल अमेंडमेंट खूब जाली म्हणजे कोल इंडस्ट्री, मायनिंग इंडस्ट्री, भायले जे प्रायव्हेट हे आसात तांकां ओपन करपा खातीर अमेंडमेंट खूब जाली, अनाउन्समेंट जाले, सगळें जालें. एक सादेशें धाकटें जर अमेंडमेंट करीत जाल्यार गोंयच्यो मायनी सुरू जाता. पण जे लोक आतां वचून म्हणटात की मायनिंग कॉर्पोरेशन तांकां जाप कितें दितले तुमी? आमी पयलींच सांगला आमचो कॉर्पोरेशनाक विरोध ना, पूण ते फिजिबल ना आनी प्रॅक्टिकेबल ते जावंक शकना. कारण गोंयच्यो मायनी सेंट्रल गव्हर्नमेंटान सुप्रीम कोर्टान क्लियरली मेन्शन केल्ले आसा की एफिडेविटान मेन्शन केल्ले आसा की जो पर्यंत सुप्रीम कोर्टाची 1998 मॅटर पेंडिंग आसा तो पर्यंत गोंयचे मायनीचेर आमी ऑप्शनूय करूं शकना आणि कॉर्पोरेशनूय करूं शकना.
कारण जो त्यांचो ओनरशिप इश्यू असा तो स्टील सुप्रीम कोर्टात पेंडिंग असा. सो अशी परिस्थिती भितर तुम्ही म्हणटात की एबॉलिशन एक्टाक हात लावन अमेंडमेंट जी आसा म्हळ्यार कन्सेशन टू लीज जी गजाल आसा ती प्रॉस्पेक्टीव करप रिट्रोस्पेक्टीव करप न्ही, हो सगळ्यांत सोपो आनी प्रॅक्टिकल उपाय. आणि सुप्रीम कोर्टान एक्सेप्ट केल्लो उपाय असा तो. कारण त्याच हेतून जजमेंट जेन्ना तेतून मायन ओनरांनी सुप्रीम हायकोर्टान आणि सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केले त्या वेळार लेवीचो जो विषय आशिल्लो तो प्रॉस्पेक्टीव धरला तांचो, रिट्रोस्पेक्टीव धरूं ना. आणि त्याच वेळार त्यांनी त्या जजमेंटान मेन्शन केल्लें आसा की हे जी ऍक्ट आसा ती प्रॉस्पेक्टीव आसपाक जाय, रिट्रोस्पेक्टीव आसपाक जायना. कांय NGO आतां मायनिंग ट्रान्सपोर्ट सुरू जातकीर सुद्दां ताका विरोध करतात आनी तातूंतल्यान कितें कितें कुतो काडटात. अशी NGO तुमी कितें सांगतले? की हे जे NGOज आसात ते वेस्टेड इंटरेस्ट आसात किंवा कोणाचे तरी राग काडपाक जाय म्हणून ते करतात. कारण 3 लाख लोकांचे जीवन जाचेर अवलंबून आसा. खंयचोच NGO 3 लाख लोकांचे हे करू शकना, तेंचे लायफ डिस्ट्रॉय करू शकना. इट इज इकॉनॉमिकल डेथ ऑफ द पीपल. ते करू शकना. आणि रिसेंटली कपिल सिब्बल आणि दोन सिनियर ऍडव्होकेट जे आसा म्हणजे पयलींचे AG आशिल्ले सुप्रीम कोर्टात तांचे क्लियरली म्हणणे आसात की हे जे NGOज आसात तेंच्यांनी जे डिस्ट्रॉय केल्ले आसात इकॉनॉमी इंडियेची स्मॉल केसींक वचपाक आणि इम्प्लिमेंटेशन जे आसा हे सरकार रिस्पॉन्सिबल आसा. अशें ना की सरकार रिस्पॉन्सिबल ना. इम्प्लिमेंटेशन अजूनही त्याचे इम्प्लिमेंटेशन जे आसा जो कायदो आसा त्याचे जर प्रॉपर इम्प्लिमेंटेशन जाय तर एनवायरमेंट उरता. प्रॉपरली स्ट्रीमलाइन करीत, ऍक्टिव्हिटी स्ट्रीमलाइन करीत, ट्रान्सपोर्टेशन स्ट्रीमलाइन करीत, ज्यो गायडलायन्स आसा त्यो प्रॉपर इम्प्लिमेंट करीत जाल्यार सगळें जाता. हांगा शर्यत लायतात, ओव्हर स्पीडिंग जाता आणि तेका लागून हो इश्यू येता. म्हणून एम्प्लॉयरांनी थोडो विचार करपाक जाय की धंदो करता आसतना सोशल ऑब्लिगेशन्स आणि सोशल जो इश्यू आसात म्हणजे पर्टिक्युलरली जे कायदे इम्प्लिमेंट जावपाक जाय ते करपाक जाय. इथे तेंच्यांनी लक्षात दवरपाक जाय. एक जो इम्पॉर्टंट इश्यू आहा तो म्हळ्यार इकॉनॉमीचो. आनी आज आमी म्हणटात की गोंयची इकॉनॉमीक जर कोणूय तारूंक शकता जाल्यार मायनींग. सो एक जालो तुमी म्हळ्यार की 3 लाख लोकांचें पोट मायनिंगाक लागून चलता. राज्याक आनी केंद्राक कितलो रेवेन्यू येवपाक शकता जर गोंयचें मायनींग एट प्रेझेंट लेवल जे सुप्रीम कोर्टान 20 मिलियन टन्स घालून दिला तोच जरी आमी हिशोब धरलो जाल्यार गोंयच्या आनी केंद्राच्या तिजोरेंत कितलो पयसो येवपाक शकता? 7,000 crores वयर वयतले एन्युअली. फॉरेन एक्सचेंज येतले, लोकांचे वेजीस आणि हो पयसो परत इकॉनॉमीक परत येतलो. जे वर्करांक पगार मेळटा तो परत सर्क्युलेट जातलो अमाउंट. इट इज नॉट ओनली मनी, इट इज अ सर्क्युलेशन ऑफ मनी. 1 crore circulating in the economy equivalent to 10 crores because it circulates from one hand to other hand. करेक्ट. ना आनी दुसरी गजाल अशी आहा की आयचे घडयेक सरकार जेन्ना गोंय सरकार जेन्ना सरकारी कर्मचाऱ्यांकूच पगार घालपाक धडपडटा तेन्ना मायनिंगाचो पयसो जर सरकारी तिजोरींत आयलो ना जाल्यार एकूण राज्याची परिस्थिती कितें जातली हें चिंतल्यारूय भंय दिसता. नाही, आज जर तुम्ही लक्षात घेतले म्हणजे मायनिंगाचो हो इश्यू आसाच पण आजची गोंयची इकॉनॉमी आसा ते लोन काढून चलयतात. हे कितले दीस चलतले? जोपर्यंत आपले जसे पाकिस्तानाची परिस्थिती जाल्ली आसा आज तसे आम्ही गोंयची परिस्थिती आमची जातली काय कितें? आम्ही लोन घेऊन कितले दीस चलयतले? कारण आतापर्यंत म्हाका दिसता आमचे 25,000 कोटीच्या वयर पावला लोन. कोविडा पयलीं 22,000 कोटी आशिल्ले आणि आता ज्या पद्धतीने चलना त्या पद्धतीने जर पळयलें जाय जाल्यार इट विल मोर दॅन 25,000 crores. आणि महिन्याक पगारच 2,500 कोटी आसा. त्याशिवाय बाकीचे खर्च आज रस्ते जर आमचे पळयले जाय बाकीचे एक्झिस्टिंग रस्ते नवे सोडून दियात, एक्झिस्टिंग रस्ते अजूनही सारखे करूंक ना. मेंटेनन्सच जायना म्हणटा तुमी? हा, मेंटेनन्सच जायना म्हणटात रस्त्यांचे. ते पयशे ना मेंटेनन्स करपाक. खंयचे रस्ते घ्यात, सिटीनी सुद्धा आता फोंड्यासारखी सिटी आसा तातूंत पावसान आज कितें जाता सांगूंक जायना. ते हेजे सिवेज काम चालू आसा तातूंत कोण मरतले काय पडटले भितर ते सांगूंक जायना. अशी बिकट परिस्थिती आसा कारण ते क्लोज करपाक जाय. ते क्लोजय केले ना अजून कारण सरकारा कडेन पयसो ना तांकां दिवपाक कॉन्ट्रॅक्टरांक आणि कॉन्ट्रॅक्टरांक पयशे दिवपाक जाय म्हणून फुडलें काम जायना. लास्ट म्हाका एकच गजाल सांगात की मायनिंग आनी कोवीड तुमी म्हळ्यार की भायले लोक कोण हांगा नात सो आमकां प्रॉब्लेम ना.
सो कोविडाचें हें वातावरण आसतना सुद्दां जेन्ना बाकीच्यो सगळ्यो गजाली बंद आसात, चालू केन्ना जातल्यो खबर ना, तुमी अशें कित्याक म्हणटात की मायनींग इज वन ऑफ दी सेफेस्ट ऑप्शन्स म्हणून? कारण मायनिंगात ऑटोमॅटिकली डिस्टन्सिंग असता, कंजस्टेड फॅक्टरी जसे लोक येतात तसे इकडे लोक काम करिनात, तांचे प्रॉपरली सिस्टमॅटिकली मायनिंग चलता, एकीकडे गॅदरिंग जावचें ना आणि लोकल्स असल्या कारणान भितरलो भायले लोक कोण येता असो प्रश्नच येना. आज जर आम्ही गोयचे जर पोझिशन पळयलें, लोकल कोविड ना, आम्ही इम्पोर्ट केल्ले आसात. म्हणजे तो रोग आम्ही मुद्दम आपले ओडलेलो आसा गोंयचेर. तुम्ही म्हणटात तुम्ही म्हणटात की जाल्यार कोविड येवपाचो भितर सरपाचो प्रश्न येना, प्रॉपर आयडेंटिफिकेशन असो जाल्यार प्रश्न येना. कारण ते बाजारपेठ ना मायनिंग एरियान, ज्या जाग्यार मायनीचे काम चालू आसा थंयच्यान बाजारपेठ 10-15 किलोमीटर पयस आसा. तर बेजीक गजाल अशी आहा की तुमी म्हणटात की मायनींग जर सुरू जालें जाल्यार आमच्या माथ्यावेलो व्हडलो भार कमी जातलो, लोकांक रोजगार मेळटलो, गोंयची अर्थवेवस्था जातली जी मातये बरोवन जावपाक पावल्या तिकाय मातशी उभारी येतली. आनीक दीस इज द इजियस्ट थिंग टू डू आनी सेफेस्ट थिंग टू डू. पुतीबाब, थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. हांव इतल्याचेर थांबतां. म्हाका दिसता आमी परत परत ही गजाल सरकाराच्या तकल्यां घालत आसात. आतां तरी ह्या परिस्थिती भितर तरी जेन्ना कांयच पर्याय ना तेन्ना तरी उजवाड पडटलो इतलेंच हांव अपेक्षा दवरपाक शकता. सामकें इतलीच अपेक्षा दवरता आनी थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. पवित्रवाद प्रुडंट. नमस्कार.